धाडले, पुलिसूय धाडले पळय. गरम जावं इसपा भायर सगळें. आयज हांगा जमपाचं कारण म्हणल्यार पयर तुमी पयलो आसतलो NHD कडेन नेवीन गरीब लोकांचे घरां मोडली आनी कारण म्हणल्यार ते म्हणटा फ्लायींग झोनां कितें तरी वायलेशन केल्लें. फ्लायींग झोनां तेंचे इश्यू आसले की ते वायलेशन केल्लें आनी हांगसर तुमी फाटीं पळोवंक शकता नेवीची स्वता बिल्डिंग आसा 6th फ्लोर 7th फ्लोर आनी लोकांक बारीक पब्लिकांक आहा बेसमेंट प्लस ग्रावंड तितकें आहा. पूण हांगसर तुमी पळोवंक शकता 6th फ्लोर 7th फ्लोर नेवीन स्वताचें हें वायलेट करता पूण तांकां विचारपाक कोण ना. आमचो सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंट आहा ऑन नेवी कडेन आसा पण आमचो स्टेट गव्हर्मेंट पब्लिका वांगडा आहा, आमचो पब्लिका वांगडा आहा काय नेवी वांगडा कोलॅप जाला काय कितें हें BJP सरकार म्हणटा आमी पब्लिकान निवडून हाडलेलो आहा पूण हें गरीब लोकां वांगडा ना, पब्लिका बरोबर ना. कित्याक म्हणून अशें करता पब्लिका आमी निवेदन करता सगळे मेळून एकठांय जावन हे सरकाराक क्वेश्चन करपाचें, तांकां विचारपाचें नेवी जे करता काय कितें सारकें काय कितें. जाली वास्कोकार तशें मुरगांव तालुकाचे लोक जे नेवीचो फ्लायींग झोन आहा त्याच्या खातीर खंय तरी कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज हॉल्ट आहात. लोकांची बारीक जी ग्राउंड प्लस घरां आहात ती खंय तरी हॉल्टार आहात. पयर 2 दिसां पयलीं आमी पळयलें की नेवीन जे बारीक हटमेंट्स आसले ती खंय तरी डेमोलिश करपाक चालू केल्ली आहा थ्रू कोर्ट ऑर्डर. सो आमच्या फाटीं तुमी पळोवंक शकता की हांगासर नेवीचे जे बिल्डिंगी आहात हे सामके रनवेक थोडे बिल्डिंग थोडे कॉम्प्लेक्स तेकोन आहात, थोडे रनवेच्या भायर आहात पूण हे सगळे इन फ्लायींग झोन पडटात. सो खंय तरी अशें दिसता की नेवी जो कायदो लोकांक सांगता तो खंय तरी आपणाक एप्लिकेबल करिना. सो खंय तरी दिसता की हांगासर जे मुरगांवचे लोक आहात ते खंय तरी भरपूर ट्रेमंडस प्रेशरान आहात. जी बिल्डींग लॉबी आहा ती खंय तरी हेतूर स्ट्रेसान आहा. सो खंय तरी सरकारान हेच्यार एक तोडगो काडचो आनी खंय तरी मुरगांवच्या लोकां खातीर एक जो नेवी तांकां हॅरेसमेंट करता ते खंय तरी बंद करचें.